16 जानेवारी मेरेन प्रधानमंत्री उलोवपाक मेळना जाल्यार 21 वेर आडायतले राष्ट्रीय महामार्ग भाजपाच्या खासदारांक दाखयतले काळे बावटे खंड पिडेस्तांनी दिल्या शिटकावणी। पणजेच्या लॉजिस्टिक पार्काक काँग्रेसीन केला विरोध रस्ते आनी उदका पुरवणेचेर पडटलो ताण कितल्या गोंयकारांक मेळटल्यो नोकऱ्यो काँग्रेसीन विचारला प्रस्न। गोंयच्या नाट्य मेळावेलो भिष्माचारी आशिल्लो कलाकार वसंत जोसलकार अंतरलो संवसाराक। नाट्य मेळावेल्या कलाकारांनी वारखंडच्या घरा वचून घेतले निमणे दर्शन। 12 ते 14 जानेवारी मजगती राष्ट्रीय मल्लखांब अजिंक्यपद सर्तीचे फोंडे आयोजन सुमार 600 भुरगीं सर्तीत जातली वांटेकार। येवकार हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। लोकसभा अधिवेशन सोंपले पूण MMDR कायद्यात बदल करपा विशीं विधेयक लोकसभेत आयलेच ना। तेच बराबर गोंयच्या खंड प्रस्नाचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्र्यान अजून मेरेन वेळ दिवंक ना। 16 जानेवारी मेरेन प्रधानमंत्री वेळ दिना जाल्यार 21 जानेवारीक राष्ट्रीय महामार्ग आडायतले अशी शिटकावणी खंड पिडेस्तांनी दिल्या। तशेंच भाजपाच्या तिनूय खासदारांक काळे बावटे दाखोवपाचे तांणी थारायला। लोकसभेचे अधिवेशन बुधवारा सोंपले। ताका लागून गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावयकार आणि विनय तेंडुलकार ह्या भाजपाच्या तिनूय खासदारांक ब्रेस्तारां मेळपाचे थारायल्ले। पूण जेन्ना ते मोर्चा घेवन खडपाबांद फोंडेच्या विनय तेंडुलकराच्या घरा गेले तेन्ना तांकां कळले की तिनूय खासदार दिल्लीक आसात। हे तिनूय खासदार जेन्ना लोकांमुखार वतले तेन्ना तांकां काळे बावटे दाखोवपाचे तांणी थारायला। केरी 70च्यान बेळगांवा वचपी राष्ट्रीय महामार्ग आडोवपाचो निर्णय तांणी घेतला। लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही अधिवेशनां सोंपली। आमचे बिल म्हणटाले ह्या खासदारांक घालपाक जालें ना। आमकां हे सगळें सांगताले की आमी लोकसभेन आमची मेजॉरिटी आसा, आमी लोकसभेन बिल घालता, मागीर राज्यसभेन तुमी राहुल गांधीक मेळा आनी आमकां काँग्रेसचो सपोर्ट जाय। आमी राहुल गांधीक सुद्दां मेळ्ळेले वचून आनी तेणी सांगलेलें की राज्यसभेन बिल येतकीर आमी सपोर्ट करता म्हणून। पूण हेंच्यांनी लोकसभेनूच तेंचे कडेन घालूंक जावना। हांव जाल्यार म्हणटा हे खासदार आसा पळय तेंच्यांनी राजिनामा दिवचो, हेंच्यांनी बिल घालपाक जावना म्हणून। प्रश्न सॉल्व करपा खातीर जे उपाशी लोक तांच्या दारान येता त्या लोकांक कोणे तरी मेळपाक जाय। हे चोर हांगा जर नसले जाल्यार हाजी जबाबदारी घेणारो मनीस आसपाक जाय, ताका जबाबदार म्हणटात। तो जर घरा लॉक करून जर वतलो आणि कोणाक जर दवरचो ना घरा लोकांक मेळपा खातीर, अरे मेल्यानो तुम्ही लोकांच्या आधाराचेर निवडून आयले मरे दळिद्र्यानो। ते लोक खंयचे खंयचे घरादारां सोडून हांगा जेन्ना येतात परत परत ते देणेकार आसा काय कितें तुमच्या चोरांनो? तुम्ही देणेकार लागतात तांचे। लोकशाहीच्या हातूंतल्यान आमी हात उठयना जोपर्यंत हांकां खरें म्हणजे नागडे करून तांची रस्त्या वयल्यान लोकक्षोभान धिंड काडपाक जाय आसली। ऑलरेडी आमी तांकां सांगलेले आसात की हेजे फुडें तुमी खंयच आमच्या एरियेंत भोंवपाचें ना आनी भोंवले जाल्यार आमी थंय तुमचो कितें अपमान जालो, थंय कोणी तुमकां कितें जर केलें जाल्यार आमची जबाबदारी ना, हें आमी ताका क्लियर केलें। दुसरें हेजो निर्णय म्हणून हे जे कितें करतात तो निषेध करपा खातीर म्हणून आमी 21 तारखेक रास्ता रोको करते सांखळी किंवा केरी। 21 तारखेक फूल डे सकाळच्यान आमी रास्ता रोको केरी सांखळी। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। आमकां तुमच्या बेत्याच्या नव्या घरांनी रावपाक भंय दिसता, ताचे परस आमी आमच्या पोरण्या घराचे वाशे वापरून कासारवरण्या बांदिल्ल्या नव्या घराचे कुशीक नवे बांदकाम करून थंय रावतात। मोपाच्या धनगरांनी सरकाराक सांगलां। ह्या धनगरांची शोकांतिकाच जावन रावल्या। तांचे स्थलांतर करतना कासारवरण्या जरी तांकां सरकारान नवी बेत्याची घरां दिल्ली आसली तरी भितर वचचे आदींच ती पडपाक लागिल्ल्यान कितें करचें तेच तांकां कळना जालां। मोपाच्या धनगरांचे स्थलांतर कासारवरण्या केल्ले असले तरी त्या घरांच्या वंटींक वेरो गेल्यात, स्लेबांचे कोपचे पडपाक लागल्यात। ते परस गोठ्यांनीच राविल्ले बरें अशें ते म्हणटात। मोपाच्यान हाडिल्लीं जनावरां तांणी घरा कुशीकच आशिल्ल्या गोठ्यांनी दवरल्यात। पूण मोपा विमानतळाचो JMR म्हणटा हे गोठेच बेकायदेशीर। ह्या कुटुंबांतल्या कांय जाणांक आतां उक्त्याचेर रांदून जेवचें पडटा, कांय जाण उक्त्यारच न्हिदतात। मोपाचें सगळें घरगुती सामान तांणी कासारवरणे हाडलां, पूण घरात सुवात नाशिल्ल्यान ते भायरच दवरचें पडलां। धनगरांच्यो गुठल्यो उखलून त्यो कासारवरण्या दवरल्यात असोच ताचो अर्थ जाता। घरां आनी जमिनी अजून तांचे नांवार करून दिल्ल्यो नात। सोनू विठू वरक ह्या धनगरान आपल्यो भावना उक्तायल्यो।
दिले ते दिले हे आम्ही मानतो, पण कशी तरी एकदा काय ना गव्हर्नमेंटान जमीन ही आमची अशी करपाची, आमच्या नावावर करपाची. फाल्यां हय आमकां आधार कांयच ना, आमच्याकडे कागद ना, पत्र ना, काय ना. घरां बांदून दिली, आमकां हाडून दवरले, पण ती घरां तरी फाल्यां कोसळ्ळी तरी हाचो जबाबदार कोणच ना. ही तुमकां 14 घरां दितू, 14 गोठे दितू, एक बाय दितू, तुमकां नळ दितू, रस्तो दितू, लायट दितू. त्या प्रमाणे ना आसा ती अजून बांद. बाकी सगळा थोडा थोडा केला, पण त्या केला कसा घरात पावाच्या आधी कोसान पडांक सुरवात. ती आमकां जागा दिली असं आमच्यान म्हणांक जायना. जेस्ता कागदपत्र आमचो येत, आमच्या हातीत पडात, आमचं नाव चढात, तेस्ता आम्ही आमची म्हणांक शकतो. आम आदमी पार्टीने हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आपाचो सिद्धार्थ कारापूरकर म्हणटा, सरकारान मोपाच्या धनगरांक फटयल्या, बॉल्सां भरपाची ही कामां असोय आरोप ताणें केला. पळयात. आता ह्या धनगर लोकांक फटयले तांणी, ते एजिटेशनान आशिल्ल्या लोकां बरोबर, सो तांकां फोडले कित्याक तांचो ग्रूप वीक जावपा खातीर, ते एजिटेट करता तांचो वीक जातलो. सो तांकां प्रॉमिस केली घरां दिता, जमीन दिता. आज ही घरां दिल्या सब स्टँडर्ड सगळें पडटा, फाल्यां तो स्लॅब सुद्दां पडूंक शकता. ती जमीन तांच्या नांवार ना, ती जमीन आनी कोणाच्या नांवार आसा. तो बिचारो ओनर आसा तो वगत रावता, ते कितें देवळाची संस्था आसा, ते भिवन वगी रावतात, कित्याक नाजाल्यार तांचेर आनी कितें आळ हाडीत म्हणून. सो हें अंधाधुंदी चल्ल्या ह्या सरकाराची. फक्त कशे ना कशे पयशे बॉल्सान तांच्या पावपाक जाय. मडगांव आणि मोपाच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप कामुलकार. गोंयच्या कला मळावेलो भीष्माचार्य अशें बिरूद लाबिल्लो राष्ट्रीय पावण्यार अभिनयाचो शेक गाजोवपी गोंयचो सुपूत वसंत जोसलकार बिरेस्तारा संवसाराक अंतरलो. ताच्या मरणाची खबर कळटकच गोंयच्या सिनेमा आनी नाट्य मळार दुख्खाची सया पातळी. तांचे इच्छे प्रमाण घरच्यांनी तांचो देह जीएमसी हॉस्पिटलाक दान केला. 72 वर्सां पिरायेचो वसंत जोसलकर म्हापशेच्या गॅलक्सी हॉस्पिटलांत उपचार घेतालो. दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात ताणें मुख्यमंत्री सय्या भंय कोतवाल सारकी नाटकां अभिनयाच्या बळग्यार गाजयल्ली. मालगुडी डेज हे गाजिल्ले दूरदर्शन माळेंतलो गेट मंथ्स गिफ्ट एपिसोड 1989 प्रकाश झाचो राष्ट्रीय पुरस्कार जैतवंत हिंदी सिनेमा परिणती, जाका लंडन फिल्म फेस्टिवलात आउटस्टँडिंग फिल्म एवॉर्ड मेळिल्लो. आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जोडपी कोंकणीतलो पलतडचो मनीस श्वासाचो दिग्दर्शक संदीप सावंताचो 2017 वर्सा पुणे फिल्म फेस्टिवलात खाशेली ज्युरी एवॉर्ड मेळिल्लो नदी वाहते ह्या मराठी सिनेमांतल्यो ताची भुमिका लोकांची यादीत रावल्यात. अंधायुग हे नाट्य विद्यालयाचे नाट्य निर्मितीन ताणें गोंयांत हिंदी नाटकांचे युग सुरू करून दिल्ले. कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाचो तो संचालक आशिल्लो. कला अकादमीच्या रंगमेळाची पहिली निर्मिती आशिल्ल्या गिधाड गाथा ह्या पहिल्या भव्य स्तरावेल्या नाटकाचे दिग्दर्शन ताणेंच केल्लें. तेन्नाचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीचे हस्तुकी केंद्र सरकारान संगीत नाटक अकादमीचो राष्ट्रीय पावण्यावेलो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार भेटोवन ताचो भोवमानय केल्लो. जोसलकर सराच्या मरणाची खबर कळटकीच गोंयच्या नाट्यसृश्टींतल्या कलाकारांनी तांचेर नदर घालपाक पेडण्या वारखंडेच्या तांच्या मूळ घरा आनी बांबोळे हॉस्पिटलांत गर्दी केल्ली. तातूंतल्या कांय जाणांनी ओपिल्ली ही वेंचीक आर्गां. आमचा गांव, आमच्या जमिनी. जोसलकर म्हणजे आमचे एकदम शिस्तीचे सामके, म्हणजे गोंयान आमकां तरी घडयले, गोंयान नाटक घडयले तेंच्या खातीर घडले सारके. आनी काय ना, ते वचून सामकी मोठी नुकसाण जाल्ली नाट्य क्षेत्राची. पण सराची एक स्टायल आसली न्हू, मनशाक कन्विन्स करपाची शांतपणान. तेंचो राग सुद्दां आसलो पळय, तो त्या रागान सुद्दां प्रेम आसतालें. वारखंडच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. घेऊया एक ल्हानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे येवपा आशिल्ल्या लॉजिस्टीक पार्काक काँग्रेसीन विरोध केला. हो पार्क पणजे आयलो जाल्यार सद्याक सुरू आशिल्ल्या बोवाळात आनीकय भर पडूं येता अशें काँग्रेस म्हणटा. ह्या प्रकल्पाचेर सरकारान श्वेतपत्रिका काडून कितल्या गोंयकारांक हातूंत काम मेळटलें तें लोकांक सांगचें अशें तांणी मागलां. पळयात पुराय बातमी. सागरमाला प्रकल्पा खाला 35 लॉजिस्टीक पार्कांक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. तातूंत पणजेचो आस्पाव आसा अशें काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो सुनील कवठणकारान सांगलें.
खासदारान विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्र्यान ही यादी वाचून दाखयल्ली. पणजे येवपा आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दितना सरकारान गोंयकारांक विश्वासात घेवंक ना असो आरोप कवठणकारान केला. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयच्या रस्त्यांचेर आनी उदका पुरवणेचेर ताण पडटलो अशें ताका दिसता. लॉजिस्टीक पार्काक कंटेनर टर्मिनल आसप हें सामकें गरजेचें. आतां कंटेनर टर्मिनल जर पणजे ना ताका अल्टरनेटीव कितें काडटले हे लोक? अल्टरनेटीव वील बी एडिशनल बर्डन ऑन द ऑलरेडी ओवरलोडेड हायवेज. तातूंत जर आनी एडिशनल ट्रक्स कंटेनर घेवन जर मुवमेंट करपाक लागलो जाल्यार आनी सांगपाची गरज ना की परिस्थिती कितें जातली पळय ती. वॉटरवेजाचेर जेटीज डेव्हलप करच्यो पडटल्यो वीच वील बी फ्रॉम पेनजीम टू रिबांदर कॉजवे ऑर फर्दर. पणजेची जी ब्युटी आसा, हेरिटेज आसा, हिस्ट्री आसा, कल्चर आसा तो काबार जातलो. मजगती जिल्लो हॉस्पिटलाचे स्थिती वेल्यान आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सरकाराचेर टिका केल्या. हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचें बांदकाम केन्नाच पुराय जालां अशें कामत म्हणटा. पूण 2012ची वेंचणूक काँग्रेस हारल्या उपरांत सत्तेत आयिल्ल्या भाजपा सरकारान हाचेर पुराय तरेन दुर्लक्ष केलां अशें ताचें म्हणणें. मांडवी न्हंयचेर आदींच 2 पूल आसतना तिसऱ्या पुलाच्या बांदकामाचेर सरकारान चड लक्ष दिलां. पूण हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवपाक तांकां वेळ ना अशें तो म्हणटा. आज सगळे कडेन काणकोण सांग्यार जे लोक हांगा येताले तांकां फक्त हांगा हाडपाचें आनी गाडयेक घालून एम्बुलन्साक घालून जीएमसीत हाडपाचें अशें काम चल्लां. आनी हेल्थाच्या बाबतींत गोंयांत सदांच बरें एवॉर्ड बिवॉर्ड मेळटा नॅशनल लेवलाचेर की गोवाज परफॉर्मन्स इज गूड. आनी अशें पळोवपाक दिसता की दक्षिण गोंयाक पूर्णपणे निग्लेक्ट केला. पूण म्हजो प्रश्न आशिल्लो की थर्ड ब्रिज तुमी बांदता आसतना इतले पयशे स्पेंड केल्या, ते हॉस्पिटल जर प्रायोरिटीचेर कंप्लीट केलें आज ताचो बेनिफीट कितल्या हजारांनी लोकांक जाता आशिल्लो, गरीब लोकांक. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सरकार एकीकडेन शेतां रोवपाचो उपदेश दिता, मात दुसरे वटेन साश्टीत शेतांचेर अतिक्रमणां जायत आसात. उदका कनालाचे भोंवतणी ही बेकायदेशीर अतिक्रमणां वाडपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. धर्मापूर वाठारांत जाल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांची सरकारान पळोवणी करची अशी मागणी धर्मापूर शिर्लेचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरन्नान केल्या. धर्मापूर वाठारांतल्या कनाला भोंवतणी बेकायदेशीर बांदकामां चालू आसात. ही सगळी बांदकामां भायल्या लोकांची. ह्या लोकां आड सरकारान अजून तरी कसलीच कारवाय करूंक ना. ह्या लोकांक राखण दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा काय कितें असोय प्रश्न तो विचारता. कमांड एरियाज कनाल जी मेन आहा धर्मापूर स्पेशली ते मिसयूज जावन ओव्हरब्रिज बांदून शेतांक घर बांदून काडलो आहा, ऑर्चर्ड लँडाक घर बांदून काडलो आहा. हाचेर आज देखून आनी कोणी काडलें एक पासून मीच गोंयकार ना, काडपी सगळे भायले लोक. ओपन चॅलेंज तुमकां ह्या सरकाराक जात जाल्यार FIR एक बोर रिपोर्ट घे, सगळे कनालाचो सर्वीस रोड चॅक कोराय, तितून इलिगल हें जालो आहा तें, आनी FIR तांचेर फायल करात. कमांड एरिया हांगा आसा तितल्यांचेरूय सामको अत्याचार जाला. सगळे TCP डिपार्टमेंट सेटलमेंट केला आनी कोणे एनक्रोचमेंट केल्या. सो हें तशें जावपाक जायना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. भुरग्यांचे लैंगिक शोषण आणि समाजातल्यो वायट गजाली आडावपा खातीर मूल्याधारीत शिक्षण आणि बऱ्या मानसिक भलायकेची सद्याक गरज आसा. भुरग्यांचेर जावपी लैंगिक अत्याचारांचेर जागृताय कार्यावळीत उलयतना देंपे महाविद्यालयाची प्राचार्य डॉक्टर वृंदा बोरकारान सांगले. पळयात पुराय बातमी. धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालयान बेंगळुरूच्या मुक्ता फाउंडेशनाच्या जोडपालवान ब्रेस्तारा हे कार्यावळीचे आयोजन केले. भुरग्यांचेर जावपी लैंगिक अत्याचारांचेर उजवाड घालपाच्या उद्देशान देशभर राबयल्ले मोहिमेचो भाग म्हणून ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. We say that we have developed our brains. So it is a typical example. Then when the brain is evolved and the best brain, it can be used for good purpose or it can be a crook's brain. A small kitten is taken care by mother. Any of the animals, birds, if you see, I don't think this is the need or the training or the campaign is required for them. भुरग्यांचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराक प्रतिबंध घालचो ह्या उद्देशान सुरू केल्ले हे मोहिमेक 75 दीस पुराय जातात अशें मुक्ता फाउंडेशन गटाची संस्थापक संचालक अश्विनी N. व्हीन सांगले.
This particular program is part of a nationwide campaign on prevention of child sexual abuse, which Mukta Foundation has launched. So we are traveling to all the 29 state capitals and 3 union territories and conducting training programs for children, psychologists, parents, teachers, community level workers on prevention of child sexual abuse. So this is the 5th state that we have reached. We've started this journey from Pondicherry on January 1st, and we are traveling continuously for the next 75 days to all the states of the country and 3 union territories. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फाटल्या कितल्याशाच दिसासावन वास्को शारात कांय गाडयो एकेच सुवातेर पार्क करून दवरल्यात. तातूंतल्या कांय गाडयांकडेन धन्यांनी दुर्लक्ष केला. कांय गाडयो जाल्यार अशीर रस्त्यांचेर पार्क करून दवरल्यात. ताका लागून आणीबाणीचे स्थितीत ॲम्ब्युलन्स आनी उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वचपाक ह्या रस्त्यांचेर सुवातच उरूंक ना. पूण आता मुरगांव पालिकेन ह्या गाडयांचेर कारवाय करपाचे थारायला. पळयात पुराय बातमी. हे विशीं मुरगांव पालिकेन ब्रेस्तारात ठराव पास केलो. ह्या गाडयांच्या धन्यांकडेन संपर्क साधून तांकां तांच्यो गाडयो काडून दुसरी कडेन लावपाक सांगतले. आनी आमी अशें डिसायड केला की कितें तरी ताजें सोल्युशन काडचें. म्हणटकीर ताजे पयलीं आमी प्रोसेस स्टार्ट करचे पयलीं म्हाका दिसता की ज्या लोकांची गाडी पळय आसा ह्यो पार्क करून दवरल्यो आसा आनी ऑलमोस्ट स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा तांच्यांनी त्यो काडच्यो आनी खंय तरी स्क्रॅपाक दिवच्यो नाजाल्यार कितें तरी ऑल्टरनेट तेंचे अरेंजमेंट करचो. नाजाल्यार आमी ताजेर कितें प्रोसेस स्टार्ट करतले. ऑप्शन करपाचें आसल्यार ऑप्शन करतले. म्हणटकीर म्हाजो रिक्वेस्ट पब्लिकाक हे लोकांक पळय त्रास करता हे व्हेहिकल्स पार्किंगाच्या खातीर ते प्लीज काडच्यो. हांव मागता जे डिपार्टमेंट आमचो ट्रॅफिक सेल आसा तेमी जे इंटरनल आमचे जे रोड्स आसा एकदम स्मॉल रोड्स आसा थंय पार्किंग करतात आनी एक कडेन पार्किंग करतात रावतात दुसऱ्या कडेन. हांव मागता ट्रॅफिक पुलिशे कडेन हेजे कडेन तेमी कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय आनी थंय पळोवपाक जाय की बाबा एक समज केन्नाय एम्ब्युलन्साची गरज पडटा जाल्यार केन्नाय फायर ब्रिगेड तेन्ना खूब त्रास जावंक शकता. हांव चड हेका ट्रॅफिक सेलाक सांगूंक सोदता की इंटरनल रोडाचेर जे कार्स पार्किंग करपाक लागलेली आहा तेजेर मातशें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्य घटनेत सांगिल्ले प्रमाण गोंयची अनुसूचित जमाती सल्लागार समितीची रचना जावंक ना. तिची पुनर्रचना करपाची विनवणी करची अशें पत्र अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर नंदकुमार साईन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक बरयला. गोंयच्या अनुसूचित जमातींचे उदरगतीचो नियाळ घेवपा खातीर सध्या हो आयोग गोंयांत आयला. दक्षिण गोंयांत बसका जाले उपरांत बुधवारा संबंधित अधिकारी आणि मुख्य सचिवा वांगडा तांणी सचिवालयात बसका घेतली. हे बसकेत अनुसूचित जमाती आयोगाचे केंद्रीय आयोगाचे उपाध्यक्ष अनुसया उयेकी, गोंय आयुक्त प्रकाश वेळीप, मुख्य सचिव परिमल राय आणि हेर राज्यांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. हे बसकेत रानहक्क कायदो, गोवा शिपयार्ड, पोर्ट ट्रस्टाच्या कामगारांची जीण, तांचे प्रश्न, ग्रामसभेचो कोरम थारोवपाक, शेतांच्यो नोंदी अशा गजालींनी येवपी अडचणीचेर चर्चा जाली. सल्लागार समितीचेर अनुसूचित जमातींतल्या प्रतिनिधीक संद मेळोंक ना जाल्यार समाजा खातीर वावुरप्यांचो विचार जावपाक जाय अशें आपणे सुचयल्याचे नंदकुमार साईन सांगले. ये जो ट्राइबल सलाहकार समिति जो केवल ट्राइबल की दृष्टि से उसमें मेंबर होंगे और उसके सारे नियम बनाए हुए हैं, तो यहाँ गोवा सरकार ने उसमें जो मेंबर बनाए हैं वो एमएलए होंगे. जो सदस्य होंगे उसके कितने प्रतिशत हैं? 3/4% ट्राइबल के होंगे और उसमें निर्वाचित प्रतिनिधिगण होंगे. अगर प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं तो जो ट्राइबल में काम करते हैं लंबे समय से ऐसे लोग भी उसमें नामांकित किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकारी उसमें इस जो ट्राइबल सलाहकार समिति है उसमें नहीं बनाए जा सकते. गोंय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयुक्त प्रकाश वेळीपान आयुक्ताचे भेटीविशीं समाधान उक्तायले. हे बसकेत ST आणि SC खातीर जाल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. रान हक्क कायदो, शिक्षणीक दर्जो, जमिनीचे वाद, एट्रॉसिटी कायदो अशा साबार महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाल्ल्याचे ताणें सांगले. 12 डिमांडांतलो हो एक मुख्य डिमांड आसलो. ना म्हटल्यार 12तले कांय डिमांड बरेचशे फुडें गेले आसात. उदाहरणार्थ ट्रायबल डिपार्टमेंट नसले, ट्रायबल डिपार्टमेंट कमिशन नसले, कमिशनर
ट्रायबल सप्लिमेंट जो आसा तो इम्प्लिमेंट कांय कडेन जाता, कांय कडेन ना तरी जाता, पण स्टार्ट जाल्ले आसा. बऱ्योचश्यो स्किमी ट्रायबल डिपार्टमेंटांतल्यान जवळ जवळ 26 स्किमी लागल्या आसात. म्हणजे देर इज ए इम्प्रुवमेंट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयची गिरेस्त लोकसंस्कृताय आणि लोकनाचाच्या अभ्यासाचेर आदारिल्ली परिक्रमा 0.2 ही कार्यावळ जानेवारीचे 12 आणि 13 तारखेर माशेलांत जातली. पणजे कला अकादमीत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन हे विशीं माहिती दिली. पळयात पुराय बातमी. परिक्रमा हो लोकोत्सव न्ही तर गिन्यान निर्मितीची प्रक्रिया अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. सांस्कृतिक मळाचेर अभ्यास करपी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन जावचे ह्या उद्देशान हे कार्यावळीचे आयोजन केला अशें ताणें सांगले. म्हज्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार जावन आसात. परिक्रमा 0.2 हो एक महोत्सव न्ही तर हो एक लोकोत्सव सुद्दां न्ही तर ही एक गिन्यान निर्मितीची एक प्रक्रिया जावन आसा. हो परिक्रमा एक आमी ज्ञान भुरग्यांक दिवपाचे मेन फोकस केल्लो आसा. सांस्कृतीक मळाचेर जे कोण मुखार शिकतात जाल्यार त्या शिक्षणा खातीर तांकां जो दस्तऐवज आमी आज आमचे कडेन आज तयार जाल्लो आसा. आनी ह्या वर्सा 12 आणि 13 तारखेर माशेलांतल्या देवकी कृष्ण सभागृहाच्या पटांगणात हो 2 दिसाचो एक उपक्रम सुरू जावपाचो आसा. ताचें उद्घाटन त्याच बरोबर ताचे समारोह सुद्दां जातलो. उद्घाटन ताजो मुखेल तोमाजीन कार्दोज हे आसतले, ताचे बरोबर हांवूय आसतलो. आनी ताजें कंक्लुजन जें आसा तें 13 तारखेक ते सालिगांवचे आमदार जयेशबाब साळगांवकर हे ताजें मुखेलपण करतले. परिक्रमा फेलोशीप ह्या वरून आमी दत्तप्रसाद शेटकर हेका हो एक युवा उद्योजक हेका जाहीर केल्ली आसा. त्याच बरोबर विनंती कासार कळंगुटकार नामणीच्यो शिक्षिका आनी आदल्यो आमच्यो मुख्याध्यापिका न्यू इंग्लीश हायस्कूल आसात तिका दिवपाचे ठरलेले आसात. आनी अत्यंत म्हत्वाचो फाटले आमी गेली 5 वर्सां जालीं हो एक पुरस्कार दितात. डॉक्टर माधवी सरदेसाई युवा शिक्षक पुरस्कार तो रोहित भोसले ह्या मनशाक आमी दिवपाचो ठरलेलो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. राष्ट्रीय मल्लखांब अजिंक्यपद सर्त 12 ते 14 जानेवारी मजगती फोंड्या जातली. गोंय मल्लखांब संघटनेन भारतीय मल्लखांब महासंघ, गोंय खेळा प्राधिकरण आणि भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान हे सर्तीचे आयोजन केला. पळयात पुराय बातमी. सर्तीचे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचे हस्तुकी जातले. सुमार 600 भुरगीं हे सर्तीत वांटेकार जातली अशें गोवा मल्लखांब संघटनेचो अध्यक्ष दीपक पावसकरान सांगले. नॅशनल मल्लखांब चॅम्पियनशीप 2019 ऑर्गनाइज्ड बाय गोवा मल्लखांब असोसिएशन, मल्लखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा एंड इंडिया. आम्ही फोंडा भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड फोंडा आयोजित केला. 12 जानेवारी 2019, 13 जानेवारी आणि 14 जानेवारी. 12 जानेवारी मुखेल सोयरे माननीय PWD मिनिस्टर श्री सुदीनभाई ढवळीकर, तसेच 13 जानेवारी आमचे साऊथ गोवाचे खासदार नरेंद्रभाई सावयकर आणि राज्यसभेचे खासदार विनयभाई तेंडुलकर. आणि 14 तारखेक आमचे गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री बाबू आजगांवकर. जवळजवळ 600 भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जातले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.